नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भांगराच्यो बोगस वस्ती घाणाक दवरून सीएसबी बँकेची 7.35 लाखांची केली फटवणूक. ह्या प्रकरणा खाला जन्नत हनबर कदादीक पणजी पुलिसांनी केल्या अटक. बेकायदेशीर रेंव सांठोवन दवरपाच्या प्रकरणात हणजून पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड गुन्यांव केला नोंद. ओशेल शिवोले खण खातें आनी पुलिशेन केले संयुक्त तपासणेत सापडलो सुमार 14 घनमीटर बेकायदेशीर रेवेचो सांठो. गोयच्या अस्तित्वा खातीर सांताक्रुजात निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलोचो जैताचो निश्चय. कलम 39A विरोधात समेस्त गोंयकारांनी एकठांय येवपाचो आमदार विरेश बोरकाराचो उलो. पाळीच्या एका खणसाठ्याक मूळ किमतीच्या तुळेत 262% परस मायज बोली. लिजा भायर पडून आशिल्ल्या ई लिलावांतल्यान सरकाराच्या तिजोरेंत महसूल एकठांय जावपाचो सरकाराक विश्वास. अस्नोडेच्या मोयते वाठारात एका घराच्या स्टोर रूमाक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागलो उजो. उज्यात कपडे शिवपाची मशिनां, कपडे, पुरुमेताचे सामानाचे लासून जालो गोबर. सुदैवान टळी जिवितहानी. 2007 सावन आपूण भाजपाचो असो कार्यकर्तो. आपूण लोकांक खातीर करता काम. लोक आपल्याक हाडटले निवडून. भाजप आपल्याक दितले तिकेट, सांगता म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा. आता पळयात खबरो विस्तारान. भांगराच्यो बोगस वस्ती घाणाक दवरून सीएसबी बँकेची 7.35 लाखांची फटवणूक केल्ल्या जन्नत हनबर कदादी सध्या करंजळे रावपी मूळ मोरादाबाद उत्तर प्रदेशातल्या बायलेक पणजी पुलिसांनी अटक केल्या. ही केस नोंद जाले उपरांत ती फरार जाली, पूण गुप्त म्हायतीचेर आदारून पुलिसांनी सापळो रचून तिका अटक केली. ह्या प्रकरणात पणजी पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. बेकायदेशीर रेंव सांठोवन दवरपाच्या प्रकरणात हणजून पुलिशेन एका अनवळख्या मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओशेल शिवोले हांगा खण खातें आनी पुलिशेन केल्ल्या संयुक्त तपासणे वेळार सुमार 14 घनमीटर बेकायदेशीर रेवेचो सांठो दिसून आयलो. देखून खनिज चोरी प्रकरणात कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय वाटोवपा खातीर आमी झगडटाले आनी आमचे जैत निश्चित जातले, असो विश्वास निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलोन उक्तायलो. सांताक्रूज हांगासर आयोजीत केल्ल्या इनफ इज इनफ ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार विरेश बोरकार, काँग्रेस फुडारी अमित पालेकार, सिसिल रॉड्रिग्स, गोविंद शिरोडकार, फ्रांसिस कुएलो हजर आशिल्ले. कलम 39A विरोधात समेस्त गोंयकारांनी एकठांय येवपाचो उलो आमदार विरेश बोरकारान मारलो. इनफ इज इनफ ही चळवळ येवपी फुडल्या पिळगे खातीर तशेंच गोंयची वळख आनी सैमाची राखण करपा खातीर निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलोचो सांताक्रूज जाल्ल्या कार्यावळीत गोंयकारांक उलो. जे तरणाटे आयज फुडें वचपाक जाय हे प्रत्येक तरणाट्याक उलो मारता की तरणाट्यानो जायात जागे विचार करा त्या फुडल्या गोंयचो. आमकां गोंय आसा तशेंच जाय. आमी जेन्ना सुरवातीक पळयताले सुंदरशें गोंय, माणकुलेशें गोंय, कविता ज्यो आमी आयकल्यो की ह्या माणकुलेशें गोंय वाचोवपाक लागून आमी फुडें सरपाक जाय. लोक आयज उलयता पूण कितें जाता? लास्टाक इलेक्शनाक येता तेन्ना फक्त कितें जाता मागीर परत कायदे जे आसा ते कायदे हांगा हाडटा आनी आमकां काबार करता. जे कायदे आमी मागता आनी तुमी पळयलां आसतलें विधानसभेन आमी कितलेशे कायदे मागले आनी जे बिलां आमी घातली ती बिलां हाडचे सांडून विधानसभेत स्थगीत केली. कितें तरी एक्सक्यूज पळयता आनी ती एक्सक्यूज मारून ती विधानसभा काबार करपाची. आयज ह्याच चॅप्टरा अंडर एक मागणी जी आमची आसा आनी जो डिमांड जो आसा तो डिमांड
आमच्यो हिल कटींग आमी दिवच्यो न्हू, आमचे झाडां जी आसा ती कातरून दिवची न्हू. आयज तूं पळयता व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट गांवागांवांनी दिसोन येता. आमच्याच मतदारसंघात कितलेशे प्रोजेक्टाक प्रपोजल दिल्ले आसा, तांकां परमिशन दिल्ली आसा. आमकां वचून कितें करचें पडटा, आयज आमकां थंय डिसिप्लीन झगडचें पडटा, डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. जेन्ना डिपार्टमेंटान ही गोंयकारांची डिपार्टमेंट आसपाक जाय, मात आयज ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी, ह्या दिल्ली लॉबीची ही डिपार्टमेंटां जाल्ली आसा. या सरकारान इतको उच्छेद मांडलेलो आसा की खंय तुम्ही नजर मारा, वचत थंय फक्त विध्वंस आणि विध्वंस चालू आसा. पेडण्या तालुक्याच्या हरमाल या गावान 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया 39A अंतर्गत कन्वर्शनान घातली. खूप वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या खण साठ्यांची खण खात्यान ई पावणी सुरू केल्या. बोली लावप्यांकडल्यान ह्या ई पावणेक बरो प्रतिसाद मेळटा. दिवचल पाळी हांगच्या एका साठ्याक मूळ किमतीच्या तुळेत 262% परस मायज बोली लागिल्ल्यान ह्या खनिजांक बाजारात मागणी आशिल्ल्याचे दिसून आयला. ही वाड 262% परस मायज असून सेजार रिसोर्सान ती खरेदी केल्या. साळगांवकर शिपिंग कंपनीन शिरगांव हांगच्या एका साठ्या खातीर लायिल्ल्या बोलीत लेगीत व्हड वाड दिसून आयल्या. मजगती लिजा भायर पडून आशिल्ल्या ई पावणेंतल्यान सरकाराच्या तिजोरेत महसूल एकठांय जावपाचो विश्वास सरकाराक आसा. अस्नोडेच्या मैते वाठारांत एका घराच्या स्टोर रुमाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या उज्यात स्टोर रुमात आशिल्ले कपडे, शिवपाची मशिनां, कपडे तशेंच पुरुमेताचें सामान मेळून लाखांनी रुपयांच्या मालवजाचो गोबर जालो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ऋतिक पर्रेकर हाच्या घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागलो. उजो लागपाची घडणूक शेनवारा राती उसरा घडली. उजो लागलो तेन्ना स्टोर रूमात कोणूच नाशिल्ले. स्टोर रूम बंद करतना उजो लागिल्ल्याचे नजरेक आयले. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावता म्हणसर शेजाऱ्यांनी उजो नियंत्रणाक हाडपाक तांकां हातभार लायलो. ह्या उज्यात कपडे शिवपाची मशिनां, लोकांनी शिवपाक दिल्ले शाळेच्या भुरग्याचे युनिफॉर्म, पुरुमेताचे सामान, आयदनां आनी हेर वस्तू जळून गोबर जाल्यो. मजगती उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणाक हाडलो. रात्री 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान लागला आसतलो उजो, पूण एक्झॅक्ट कळोना कितल्यांक जालें तें. म्हाजें तें टेलरिंगाचें, हांव टेलरिंग करता, थंय टेलरिंगाचें सामान आसलें सगळें, मशिनां आसलीं, कपडे लोकांचे आसले. हांव लॉक करपाक म्हणून येयलें पळय जाल्यार म्हाका आवाज येयलो. कितल्यांक सुमार लॉक करपाक येयले पळय? 11:15 जशें जाल्यार अर्दे पेटलेले सगळे. मागीर फायर ब्रिगेडीक आपयले, लोक येयले सगळे धांवून, आवाज जायना बरोबर. अर्दे आमी मातशे पालयले पूण पालवाना जालो तो, अख्खे सगळे पेटलेले. आनी कितें मेळटा ते आमी भायर काडले पूण चडशे लुकसाण जाले, जळोन गेले. पुरुमेताचें सामान आसलें सगळे, मिरसांगे आसले, ते कडधान्य घेतले ते सगळे आसले. आनी आतां युनिफॉर्माचे ऑर्डरी घेतले ते कपडे आसले. कोणाक कितें जावंक ना? फक्त एक लुकसाण जाले. पण साधारण कितले लॉस जातले? 2-3 जातले. 3 लाख? हय. सगळे व्हडले व्हडले आयदनां आसली, तांब्याची, पितूळची. घर बांधता तेन्ना सगळें सामान हाडून आमी एक सायडीक दवरलें. आनी कपडे ते शिवता म्हणजे कपडे खूब आसले, कपड्यांक एक गावून येयलो, सगळ्यो कपड्यांक उजो पेटलो. 2 बिल्डींग मशीन आसली व्हडली, ती गेली आमची. एक मशीन गेले. 3 लाख? 3 लाख. म्हणजे आसल्यो आमच्यो 2 बोऱ्यो कासलेटी आसल्यो. दारां आसली आमची, ती 2 दारां आसली, 2 कासलेटी आसल्यो. आनी आतां तें काम करपाक घातलो घराचें, ते लागून उरलें मातशें काम. कित्याक लागून उजो लागलो म्हणटा? शॉर्ट सर्किट जालें. आनी आमी एके सायडीक आसता आनी आमचे हो रूम आसा तो एके सायडीक आहा. हांगा फक्त आमचे टेलरिंगाचें सामान सगळें आसलें. 4-5 मशीन आसली, 2-3 आमचे कडेन जाता तितके आमी भायर काडले. बाकीचे आमचे कडेन जायना, उजवाड एकदम पेड घेतलो. पंचायत बी कोण येवन गेले आतां? कोण येना, पंचायतीचो कोण येना, सरपंच कोण येना. फक्त वाड्या वयले भुरगे आमचे आसले, उखललेले ते सगळे धांवून येयले. घरा उजो पेटलो म्हणून 11:30 आमकां कॉल येयले. ऋतिक सुल्लेकर म्हणून तेणी आमकां कॉल दिलो. तेज्या उपरांत आमी
विदीन 10 मिनटांनी थंय पावले आनी एक्शन पी घेतली. उजो म्हणजे ऑनवर गेले आमकां उजो पालोवपाक. तेंचे कितें कितें सामान आसलें तेंचे थंय सगळें जड घरान गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सगळ्यांक वेंचणूक लढपाक अधिकार आसा. 2007 सावन आपूण भाजपाचो कार्यकर्तो आसा. आपूण लोकां खातीर वावुरता. लोकांच्या आशिर्वादान आपूण आमदार जाला. लोक आपल्याक 2027च्या वेंचणुकेंत वेंचून हाडटले. भाजप आपल्याक तिकेट दितले अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा सांगता. सांगला तो म्हाका जायत्या जाणांनी व्हिडिओ धाडलेलो आसा पण ती तेजी खुशी. पळय ही हॅज अ रायट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. सगल्या कडेन एक वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. ही इज माय फॅमिली फ्रेंड. तेणें म्हाका फाटले 2 इलेक्शनाक बरें मदत केलेलें आसा. म्हाजे पायकूय जावन तेणें जायतें काम केलेलें आसा फाटलीं 20 वर्सां. अशें ना की ही इज नॉट नोन टू अस. डॅड ऑल्सो हॅज हेल्प्ड हिम. ही हॅज हेल्प्ड अस. वी हॅव अ व्हेरी गुड रिलेशनशीप अँड आय थिंक इट इज तेजी खुशी. जर तेका दिसलें की तेका कॉन्टेस्ट करपाक जाय, ही इज मोस्ट वेलकम. देर इज नो पर्सनल enmity. If he's free to contest, he's free to ask for whatever ticket he wants to ask for. I have absolutely no objection for that, nor do I have anything to say about it. Of course, he is an independent person. He is a voter of Mapsa. If he feels that he can contest the elections, then yes, of course, he can. He is most welcome to contest the elections. माझे काम सकाळी उठलो की रात न्हिदचे पयलीं माझे काम चालूच आसता. कसले काम, कोणाचे काम, कोणा बरोबर काम, कितें करता तें म्हाका खबर आसता. एंड जो मनीस हांव हेल्प करता तें तेका खबर आसता. वी वर्क ऑलमोस्ट 24/7. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू पब्लीक. कोणीय केन्ना कितें जाय पडलें जाल्यार आमचें दार सदांच उक्तें आसा. आनी हांवें दारां उक्तें दवरूं ना. जे म्हाजे पांय दारां उक्तीं दवरल्या ती आयज मेरेन ती दारां उक्तीं आसा. एवरीबडी नोज वेर आय स्टे. एवरीबडी नोज माय ऑफिस इज इन माय हाऊस. एवरीबडी नोज वी आर एक्सेसिबल. घरांतलो भायर सरतना म्हाका ऑफिसांसून भायर सरपाक जाय. जे लोक दाराचेर आसता सगल्यांक मेळूनूच हांव भायर सरता. फक्त जे एक दीस कार्यक्रम जर सकाळी बेगीन सुरू जालो जाल्यार हांव 9 पयलीं भायर सरल्यार हांव लोकांक मेळचो. अदरवायज आय एम ऑलवेज विथ पब्लीक. आय एम ऑलवेज इंटरॅक्टिंग विथ पब्लीक. टुडे इज वन ऑफ दोज डेज वे यू कॅन सी द पीपल हॅव कम आउट फॉर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट इनॉग्रेशन हियर दॅट वी आर. सो अल्टिमेटली पीपल विल डिसायड. एवरीबडी इज फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन्स. जशें इलेक्शन लागीं येता जायते आनीकूय कॅन्डिडेट्स भायर सरतले. पण हांव सांगूंक सोदता दॅट आय डू नॉट वर्क फॉर इलेक्शन्स. आय वर्क 5 years कंटिन्युअसली. आय वर्क एवरी डे 365 days into 5. I am always there for the people. I am elected by the people in the interest of the people. And I will work till as long as लोकांक जेन्ना मेरेन हांव ह्या पोझिशनाचेर जाय हांव सदांच लोकां खातीर काम करता. भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता हांव 2007 जेन्ना म्हजें पयलें वोटींग कार्ड आयले ते दिसा आमी एनरोल जाल्ले भारतीय जनता पक्षांत. आमी युवा मोर्चान जॉयन जाल्ले. तशेंच आमी युवा मोर्चाच्या मंडलाचेर पावल्ले आसले. तशेंच आमी काम केले. कावन्सिलर जाले. कावन्सिलर जावन लोकांचे आशिर्वादान आनी जे कॅन्डिडेट जे रावंक सोदतात तेंचे आशिर्वादान आमी आयज आमदार जाले. एकदां न्हू 2दा जाले. आनी जर लोकांचे मत आसा, लोकांचो मोग आसा, लोकांक जर दिसता हांव आमदार आसतलो फुडलो जाल्यार लोक म्हाका 2027 परत निवडून हाडटले. कोणाक टिकेट गावतले, कशें गावतले, खंयच्यान गावतले, वयल्यान सकयल्यान कुशीच्यान ते म्हाका लागना. म्हाका टिकेट गावतली म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. जें काम केलां ते प्रमाणे. आनी जशें आमी भारतीय जनता पक्ष हे ऑर्गनायझेशन बेस्ड पक्ष जावन आसा, एक कॅडर बेस्ड पक्ष जावन आसा. जेन्ना कॅडराचो मनीस हांगा बसलेलो आसा म्हाका दिसना की हांवें हेजेर उत्तर दिवचें आसता. म्हाका दिसता म्हाजेकीन वयर कोण बसलेलो आसा तेका तुमी विचारचे ह्या विशयाचेर की अशें कितें चल्लां काय ह्या गोंय ह्या प्रदेशा मदीं कितें प्रकरण सुरू जालां तें तिंका म्हाका दिसता दे वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू गीव दी आन्सर ऑन दॅट. मार्जीन वाडत वयतलें. जशे इलेक्शन कॅन्डिडेट्स रावतले तशी ती मतां पडटली. लास्ट टायम फर्स्ट टायम म्हाका 11,000 पडली. सेकंड टायम म्हाका 10,600 पडली. My first margin was 1,100 votes. My second margin was almost 2,000 votes, so little above 2,000 votes. So I have increased my margin. जसो बाबूश 1999 रावल्लो तेन्ना his margin also very little.
द सेकंड इलेक्शन हीज मार्जिन इन्क्रीज आनी ते वाडत गेले रायट अंटील हीज मार्जिन वॉज 10,000 वोट्स. जशे दीस येतले, जशे टर्म्स येतले, जशे आमी कामां करतले, आमची मतां वाडटली अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. आनी जेन्ना लोकां मदीं हांव आसता म्हाका कसलोच भंय आसना. निमाणे लोक आसा जाल्यार आमी आसा. कोण खंयची टिकेट खंयच्यान हाडूनी वी हॅव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉंग एज द पर्सन हू इज विथ द पीपल फॉर 5 years, नॉट ओन्ली फॉर इलेक्शन. जशे इलेक्शन तेंकता तेन्ना सोमतेच पोस्टर आमकां दिसपाक येता, सोमतेच रिल्स चालू जाता. 5 वर्सां कोण रिल्स करिना. 5 वर्सां टर्म जो आसता तो आमकां दिलेलो आसा. ते सारकें आमी काम करीत आसता. पण खंय तरी आमकांय दिसता की वी वर्क कंटिन्युअसली फॉर 5 years. वी डोंट वर्क ओन्ली फॉर इलेक्शन्स, वी वर्क थ्रू आउट for the people and not for elections. Different position to say. Today being the deputy speaker of the legislative assembly, I am not there because I am put there. I was elected by majority of the MLAs. जायते MLA ऑपोजिशनान आसलेले ते एब्स्टेन रावले माझे इलेक्शनाचे. म्हाका खबर ना तुमकां याद आसा जाल्यार लॉट ऑफ MLAs एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग. काँग्रेसाचे आमदाराक कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी मत मारूंक ना. ते आमच्या सपोर्टान, म्हाका खंय तरी म्हाज्या सपोर्टान आमचे एक पर्सनॅलिटी बद्दल बेस्ड ऑन माय रिलेशनशिप विथ ऑल 39 MLAs, समवेअर दे हॅव एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग अँड दे हॅव शोन देअर कॉन्फिडन्स इन मी विदाउट हर्टिंग देअर पॉलिटिकल लिडर्स. खंय तरी सपोर्ट दिवन म्हाका एक डेप्युटी स्पीकर म्हणून जाली फाटली 4.5 वर्सां आमी त्या पोझिशनाचेर जावन आसा. वेर्णाच्या केसरवाल वाठारांतल्या टोयोटा शोरूमा लागसार रसायनीक कंटेनर व्हरपी ट्रक उमथल्ल्यान व्हड प्रमाणात येरादारी आडखळून पडली. रसायन रस्त्यार पडिल्ल्यान बरीच निसर जावन दुचाकी निसरल्यो. हे घडणुकेक लागून कांय वेळ येरादारी आडायली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलीस आनी उजो पावपी दळान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कसलीच जिवीतहानी जावना. कितें जालें तूं पळयलो कितें जालें? ते बेश्टे तो हो येतलो मदीं गाडी येयली म्हणून सायडी घालून गाडी पलटी जाली तेजी. सो आतां हें केमिकल केमिकल ते तो सगळं रस्त्यार कसले कोण पडले ना कोण कांयच प्रॉब्लेम कोणाक जावना. स्कुटरी पळयले आमी पडलेल्यो तूं आतां मातशी स्लीप जाली दुकानात कांय प्रॉब्लेम जावना. बेश्टे ते गाडी हे घालून हे जालें. एक्चुअली काय खबर ना ते म्हणटा की ते मेडिसीन कितें यूज करता न्ही. आतां कितें जाल्यार माती आतां टायरा लागून फुडें वयता न्हू. मागीर पळय आतां आनी खंय दिसता जाल्यार आमी मारतले. सद्या आमी स्टँडर रावला हांगा. तेंचें काम जाता की मागीर आमी वचपाचें खातीर डिसिजन घेता. मनोज परबाच्या हजेरेत आरजीपीच्या सीईसी बसकेत पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय जालो. पार्टीत एक आमदार आसतना लेगीत पार्टी बरखास्त करपाचो निर्णय चुकीचो असो सल्लोय कांय वांगड्यांनी दिलो. ह्या निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी चिंता उक्तायली. जाल्यार फाटली 4 वर्सां पार्टी बेकायदेशीररित्या चलताली अशें कांय सीईसी वांगड्यांचें म्हणणें. 21तल्या 15 फुडाऱ्यांनी पार्टी बरखास्त करपाच्या निर्णयाक तेंको दिलो. मार्च म्हयन्या उपरांत पार्टीचो अध्यक्ष तशेंच पदाधिकाऱ्यांनी वेंचणूक जावपाची आशिल्ली ती अजून जाल्ली ना असोय आरोप केलो. मजगतीं कथाकथीत आरजीपीच्या अंतर्गत पक्ष फुटीचेर आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान आपूण पक्ष वांगडाच आसा अशें रजाव दीत उलोवप टाळ्ळें. मीटिंग आपोवना पार्टीची जनरल बॉडी मीटिंग जावना. फक्त सीईसी कमिटी सुप्रीम म्हणटा सीईसी कमिटीक जाता जाता. सीईसी कमिटीक जे जाता ते आमचे 2 जाण मेंबर आसा हांगा. जे सीईसी कमिटीक पळय जे डिसिजन जाता ते सुप्रीम म्हणटरीत. पूण थंय एक असो शॉकात गजाल आयकुपा आयली आमकां. ती म्हणल्यार पार्टी बंद करपाची. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी बंद करपाची हे सीईसी मेंबर उलयतात. हे प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. आनी सीईसीक जे मेंबर आशिल्ले जे मी अपोज केले ते हेका तो आमचे प्रेमान भाऊ आसा आनी कॅन्डिडेट आसा. प्रेमान भाऊ तुमकां तेजे डिटेल कितें सांगता. मिटिंगेक कितें जालें आनी कोण कितें उलयलो तें तुका सांगतलो. बंद करप ना आनी पार्टींतल्यान कोणाक काडप ना. आनी तिसरें मत आशिल्लें तुमी जे व्हॉट्सअप चॅटिंग फेसबूक चॅटिंग जाता ते जावप ना. आपले जे इंटरनल गजाली आसा त्यो आपले इंटरनल बसोन सॉर्ट आउट जावपाक जाय. हें म्हाजें पर्सनल मत आशिल्लें आनी हांवें सीईसी कमिटी मेंबरांक हें सगळ्यांक सांगलेलें. तर काही सीईसी मेंबर म्हणूंक लागले ना आमकां तें कळपाकूच जाय करपाकूच जाय चॅटिंग. सो करून आज पर्यंत हो प्रकार जाला पळय तो सगळो वाऱ्यार गेल्लो आसा.
आनी हेका सगळी सीईसीचे जे मेंबर आसा आमचे ते शटडावन करपा जाय म्हणटा पार्टी पळय ते जबाबदार आसा म्हाका तरी दिसता. आनी हे सोशल मिडियाचेर आमी घालपाक जायनाशिल्ले आनी हे सोशल मिडियाचेर आज हो लास्ट ट्रॅक गेला आनी हो ट्रॅक परत येवपाक जाय हें अजुनूय म्हाजें मत आसा. त्या कारण हे पार्टी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सगळे भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. सीसी मिटिंगेन बरे बरे टॅलेंटेड भुरगे आसा तेंच्यांनी कांय उतरां सुद्दां काडूना थोड्यांनी. म्हणजे पार्टी जी बंद करूया म्हणटात पळय तांकां क्रॉस करतलो जाल्यार तेंच्यांनी जे तांकां ह्युमिलेशन जाता हे प्रकाराचेर तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूना. म्हणजे ते काही दबावा खाली रावल्या पूण हे दबावा खाली रावपाचो प्रश्न ना. आरजी पार्टी फुडें वचपाक जाय आनी गोंय आमचें वाचपाक जाय इतलेंच हांव आयचे कडेन सांगता. पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. देव बरें करूं. फोंडेची पोटवेंचणूक जावची ना हाचेर निमणे सर्वोच्च न्यायालयान शिक्कामोर्तब केले. काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या मरणा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान तांणी दाखल केल्ली याचिका निकालात काडली. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पोटवेंचणूक रद्द करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरलो. मात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 151A अंतर्गत उरिल्लो 1 वर्साचो कार्यकाळ ह्या तरतुदी वेल्यान कायदेशीर वाद अजून कायम आसा. संबंधित प्रलंबित प्रकरणात डॉक्टर भाटीकार हाच्या वकिलाक कायदेशीर मुद्दे मांडपाची न्यायालयान परवानगी दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता जुलयात जावपाची आसा. पोरणे गोंय वाठारांतल्या दायज थळां आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला. पोरणे गोंय भोंवतणी सुमार 4,04,000 मीटर जमीन तशेंच सांताक्रूज वाठारांतल्या मँग्रोव आनी मिठागरांच्या कांय भागांनी उदरगतीचेर बंदी आशिल्ल्या वाठार अशें जाहीर केल्या. देखून ह्या वाठारांनी खंयच्याय प्रकारच्या बांदकामाक बंदी आसतली. शार आनी गांव नियोजन कायद्याच्या कलम 39 खाला हो निर्णय घेतला अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. मडगांव नगरपालिका ओलो कोयर भरपा खातीर दर म्हयन्याक 14 लाख रुपया मेरेन खर्च करता. काकोडेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात कोयर धाडपा खातीर वर्साक सुमार 1,68 लाख रुपया खर्च जाता आनी शारांत अजूनय कायम स्वरुपाचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प नाशिल्ल्यान हो प्रस्न गंभीर जाला. मजगती 15 TPD बायोमिथेनेशन प्रकल्पा खातीर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन केला. संसड्यार कायम स्वरुपी कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करपाची मागणी तांणी केल्या. संसदा म्हणटा तो आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांव एक भांगरा तांती दिवपी कोंबडी जाल्ली आसा आनी हे सामकें ही भांगरा तांती सामकी कशे भाशेन साठोवपाची हें सामकें मडगांव म्युनिसिपालिटीन सारकें एक डायरेक्शन केल्लें आसा आनी तें तांकां कायम चालू करतलें. ऑन 12 मार्च 2024 हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की मिनिमम 15 टन्साचो प्लांट घालचो म्हणून बायोमिथेनेशन सो दॅट इट कॅन ट्रीट वेट वेस्ट समजला. तो घालचे सुवातेर काडला आनी 5 TPD प्लांट घातला ड्राय वेस्ट जोडोवपा खातीर आनी वेट वेस्ट आहा तो कंटिन्युअसली हातोयता काकोरा समजला. कितले ट्रान्सपोर्टेशनाक कॉस्ट जालो पडटा. 2 हे आसा तेका फर्नेसीस आसा 2 चिमनी आहा एक चलना आनी दुसरें 5% हें आसतालें म्हणटालें ते वेस्ट 5 टन सपोज थिंग जोडयले जाल्यार 5% हें उरतालें म्हळ्यार 50 हय एश उरतालें. तूं वचोन पळया थिंगा 4 कायली सुद्दां एश जालना. हेजो अर्थ कितें की जो 5 टन्स कॅपेसिटी आसा तो जायना थंय. पयलीं हें घातिल्लो बायोमिथेनेशन प्लांट SGPD ग्रावंडार तें अडेच कोटी गेले हेंच नासतना बंद पडलो तो स्क्रॅप जालो ना. तूं हे कोणाल पयशे म्हण हें मोडटा ते तुमचे स्वता पयशे आसले जाल्यार तुमी हे भाशेन युजास करता आशिल्ले हें मडगांवकारांक तुमी सांगपा जाय. मडगांव म्युनिसिपालिटी ही खुबश्या कारणां खातीर गोंयभर फेमस आसा. तें मागीर गार्बेज कलेक्शन आसतलें गार्बेज डंपिंग आसतलें जावं गार्बेज हँडलिंग आसतलें त्याच बरोबर आनी वेगवेगळी कारणां आसतलीं. पूण सगळ्यांत चड जर मडगांव म्युनिसिपालिटी फेमस जालें आमच्या फाटल्यान जो दिसता तो संसोडो गार्बेज प्लांट. हो संसोडो गार्बेज प्लांट म्हाका दिसता 2011 बंद. जो ओरिजिनल कंपनी जी हो प्लांट चलयताली त्या कंपनीन हो प्लांट सोडलो
नंतर प्लांट हो मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन गेलो पूण हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट मडगांव म्युन्सिपालिटीन चडांत चड गार्बेज जी आसा ती पयलीं सालिगांव आनी मागीर काकोडा व्हरपाक स्टार्ट केली. रुपया गार्बेज जी आसा वेट गार्बेज ती ट्रान्सपोर्टेशन करपाक म्हणजे हांगच्यान काकोडा धाडपाक लागून 14 लाख रुपया मोडटा, जे वर्साक 1.68 करोड रुपीज जातात. सो विचार केलो जाल्यार ह्या पयशांची मडगांव म्युन्सिपालिटी जे फाटले कांय वर्सां मोडल्यात त्या प्रमाणे एक स्वतंत्र प्लांट तांकां येता आशिल्लो आनी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की तांणी तो गार्बेज प्लांट मोठो करचो पूण तांच्यांनी जमलें ना. आतां कावन्सिलाचे टर्म काबार जावपाक आयला. अजून पर्यंत मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन म्हणजे फाटली 5-10 वर्सां जातली म्हाका दिसता की तांचे कडेन प्लांट स्वताचो प्लांटच ना आनी ते फूल डिपेंड आसा तेजेर. मडगांव म्युन्सिपालिटीक अत्यंत गरज आसा कारण तांचे कडेन 35 टन वेट गार्बेज जाता आनी 15 टन सुमार ड्राय म्हणजे प्लास्टीक वेस्ट हें जाता. सो हाका ट्रीट करपाक फ्युचराक हो प्रॉब्लम जो आसा तो हँडल करपाक लागून तांकां अत्यंत गरज आसा आनी तो येतलो काय ना हाजेर मडगांवचे कावन्सिलूच न्ही जाल्यार आमदार आनी बाकीचे आमदार हांणी बसून सिरियसली चिंतपाक जाय. एक्चुली विचार आतां पर्यंत जावपाक जाय आसलो तो जालो ना. म्हणटकीर टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करूं म्हणटा. आयतार हो गोंयकारांचो नुस्तें खावपाचो दीस. आयतारा सकाळ फुडें लोक बाजारांत वचून नुस्तें घेतात आनी रुचीक जेवण करतात. बाणावलेचो फामाद नुस्तेकार पेले हाका आयतारा व्हड नुस्तें चणक लागलें. पळयात नुस्तेकार पेलेन धरिल्लें नुस्तें. Every day is a good day. Life is beautiful in Goa. All around टाकील आसतलो आतां दुखूंची तो आहा तो चोयला आज संडे 17 तारीख मायाचे. हो आतां हांव वतलो कातयतलो आनी फिशरमॅन पेले मुगे ओन रेस्टॉरंटान दितलो. जे मनशां आज फ्रेश सिबास और चणो खावपाक जाय जाल्यार आजचे 12 हे मुगे रेस्टॉरंटाक आसतले. Life is beautiful. Look, freshy bhi hai to. Yes, sir. See my. So this is the. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.